फाटले जून महिन्यात पावसाक लागून साकोड्डेच्या तृप्ती तुळशीदास गांवकार हांचे घर कोसळून खूब लुकसाण जाल्ले। घरातले सगळे सामानूय पावसान नष्ट जाल्ले। मजगती घरकार तुळशीदास गांवकार हाकाय मरण आयले। तेन्ना गोमंतक टीव्हीन तृप्तीक आदार मेळचो म्हणून उलो मारिल्लो। तृप्तीच्या परिस्थितीची दखल घेवन थळावो आमदार गणेश गांवकार श्रमदान येवजणे अंतर्गत बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि धारबांदोडेचे युवा विकास केंद्रान फुडाकार घेवन घर बांदून दिवपाक सुरवात केल्या। आता सध्या घराचे काम चालू आसा। पावसा पयली घर बांदून तयार जातले। देखून जाणी आदार दिलो तांचे उपकार मानता अशें तृप्ती गांवकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले। कोसळले जुनानच ते पावसान कोसळले पावसान जुनान आणि सबन कोसळून एक सायडीच्यान पडलेले एक सायडीच्यान मागीर ते सबनच पडलेले ना। सामान बी सगळे घर भितर उरलेले सगळे सामान भितर उरले। आणि मागीर कशी परिस्थिती कशी जीवन काडटाले तुमी तेन्ना? तेच म्हणून आमकां परिस्थिती नासली न्हू। त्या भितर तो गेलो न्हू। आमकां कोणाचोच घरकार गेलो कोणाचोच आदार ना जालो। मागीर कोणी उजवाडा हाडले तुमचे? ते येवन हाडलो न्हू आमकां गोमंतक टीव्हीन। आणि मागीर तेजे मार्फत तुमचे आमदार बीन सगळे रेडी जाले? रेडी जाले। सगळ्यांनी बांदून दिवपाक काम चालू केलें? चालू केलें। जे बांदून दिले तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? जे बांदून दिता तांकां कितें सांगूंक सोदता? तेंचे आतां बरें म्हणपाचें म्हणजे तेंच्यांनी तुमकां सहकार्य केला, योग्य मदत केली न्हू। आणि आतां केन्ना पर्यंत जातली बी अशें सांगलां? कितें आतां म्हयन्या भितर जातलें। ओके, एक म्हयनो वयतलो। आयिल्ले ते सगळे काम करपाक हांगा? सगळे आयिल्ले। नमस्कार, आमी साकोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या धारग्या ह्या गांवांत आसा। जे जाग्यार तृप्ती तुळशीदास गांवकर यांचे घर गेल्या पावसान कोसळून पडलेले आणि एक सायडच्यान तांकां कोसळून तेंचें सामान सुद्दां भितर उरलेलें, मातयेन उरलेलें आणि आदार असो कांय नासलो। तेजे भावागेर तेजे देरागेर ती सायडीर रावताली मागीर आनी थंयच्यान येतात। जेन्ना गोमंतक टीव्ही यांनी ह्या संदर्भान आवाज उठयलो आणि त्यांच्यानी मार्गदर्शन आमदाराकूच कळीत केलें आणि आमदारा कडल्यान हे जे आसा आमचे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट काणकोण हांचेशी संपर्क साधलो आणि श्रमदान योजनेच्यान ह्या घराक हात घातलेलो आसा। जो आमचो संस्थापक जावन आसा रमेश तवडकर, बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि धारबांदोडा युवा विकास केंद्र यांचे मार्फत हे आज धारग्या तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिका घर बांदून दिवपाचो निर्णय जालो। आता गेले फावटी निर्णय जालो, मागीर हांगा तेंची सगळी साफसफाई करून घेतली आणि आता जवळ जवळ म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयता की घर बांदप चालू आसा। हो एक म्हयनो भितर हे घर कंप्लीट जातलें अशें सांगलें आसा। जे धारबांदोडा युवा विकास केंद्राचे आनी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाचे जे वांगडे आसा सगळे सदस्य दर आयतारा हांगा येता आनी मोठ्या प्रमाणात काम करता आणि त्यांचे बरोबर गवंडी लोक आसता ते सगळे काम करता। पूण नायलाज आसा ताका ह्या भागान उदकाची समस्या मातशी कमी आसल्या कारणान आनी मे म्हयनो हो चालू जाल्या कारणान उदकाची तांकां घरा खातीर मातशी अडचण जाता। तेन्ना टँकराची पाठपुरावा करपा खातीर आमदारान सांगलेलें आसा आनी टँकरूय हांगा तांकां मेळटले अशें कळीत केल्लें आसा। आतां तुमी पळयता की हे येदें व्हडलें घर पयलीं मातयेचें घर आसल्यार आतां ताका पक्के घर बांदून दिता। श्रमदान योजना बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट हांचे मार्फत ते घर बांदून दिली वता आणि ह्या खातीर जे कोण असहाय लोक आसा आणि तांकां अशी जरूरत आसा केन्ना कोणाक घर बांदपाची जाल्यार तेंच्यांनी श्रमदान करपा खातीर आनी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आसा संस्थापक रमेश तवडकर जो आसा सभापती आमचो तेजी संपर्क सादचो आणि कोणाकूय जरी अडी अडचणीची कितें आसा हेज्यो घरा समस्या ते घर बांदून दिवपाक तयार आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर।